प्रितीच्या इश्टानो, रुजाय सायबिणीक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या आनी तिका आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करता, कित्याक आमी तिचे भशेन जेजू क्रिस्ताची पुर्ती पाटलावदारां जावंक सोदता. पूण एक विचार आमकां, आमच्या कातोलीक धर्मान आमी इतलो मान माय मारयेक कित्याक दिता काय? एकूच कारण इश्टानो, आनी तें म्हळ्यार ती जाली जेजूची पयली आनी सगल्यांकीन उत्तम शिस्त, द फर्स्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट डिसायपल ऑफ जीसस. आनी आयज रुजाय सायबीण आमच्या दोळ्या मुखार आहा आनी म्हाका आनी तुका उलो कोत्ता, उस्कायता, एकवटान वावरूंक समाजान आनी फिरगोजेंत उलो कोत्ता. होच जावन आसा आयच्या आमच्या नियाळाचो विशय. आयकात, एक गांव आसलो, धाकटुलो, 30 फामिली सुमार आसल्यो आनी ह्या गांवचो लोक न्हू खरेंच गुणांनी भरलेलो, बेसांवांनी भरलेलो. तांकां सांग कितेंय ऑर्गनायज कर म्हूण एकदम बरे भशेन, मांडावळ एकदम बरी सांबाळटाली. सेवा धर्मा बाबतीन जायती माहिती तांकां आसली, कितलीं जाणां बरें गावपी, कितलीं जाणां बरे भशेन देवाचें उतर परगटपी. खरेंच धाकटुलो गांव पूण गुणांनी भरलेलो गांव. पूण अडचण आसली एक. कसली अडचण काय? जण एकलो एकमुडो वावुरतालो, सांगाती वावरूंक जायनासलें. ऑर्गनायज हांव एकलोच कोत्ता, मांडावळ हांव एकलोच सांबाळटा, गायोन तें हांव पळयता, मागीर हें हांव पळयता. आनी ह्या गांवांत एक तोरनो धाकटो पादविगार आयलो. ताणें खरेंच देवाक दिनवासलो, कित्याक येदो हो गांव आनी इतल्या बेसांवांनी, इतल्या गुणांनी भरलेलो लोक. पूण ताणें ही अडचणूय पळयली आनी हे अडचणीक लागून जायतें बरेंपण गांवांत येवपाचें, फिरगोजेंत येवपाचें आडवतालें, कित्याक एकवटान वावरूंक तांचे लागीं जायनासलें. तर एक दीस ताणें कितें म्हटलें, बुधवाराचें सांजचें मीस जातालें. मीस जाल्या उपरांत आमी सगळीं मेळया आनी सोप कितें पियोया आनी सांगाती थोडो वेळ सारुया. एनाउन्समेंट कोत्ता थिंगा हा एकलो कोण येयलो, फादर तूं सोपाचें आनी टेन्शन घेयनाका, सोप सगलो हांव करून हाडटा. पादविगारान ताका सांगलें, तूं फकत हांडी घेवन यो, सोप नाका. आनी कोण येयली, फादर आपूण रांद पीण हांव करून हाडटा, सूप सगळीं रुचीन हातेली. कांय नाका, तूं गॅस घेवन यो. आनी कोण येयलो, आपूण कोत्ता म्हणून. ताका सांगलें, तूं वेळ दोर घेवन यो. कोणाक उदक हाडूंक लायलें, कोणाक मीठ हाडूंक लायलें, कोणाक हें हाडलें तें हाडलें. तर तिसूय फामिलींतली कोणे तरी कितें तरी हाडलें. मीस जालें, पादविगारान गॅस ऑन केली, कोणें हाडी हाडलेली पळय ती घेतली, कोणें उदक हाडलेलें तें घातलें, कोणें कितें म्हणटा कोंदिमेंत हाडलेलें तें सगळें घातलें, मीठ घातलें आनी सोप केलो आनी सगल्यांक वांटलो. सगळीं रुचीन पिली सूप. आनी पादविगारान विचारलें तांकां, सूप कोणें केलो? म्हणूंक जातालें काय हांवें केलो म्हूण? ना, कित्याक सगल्यांच्यो वस्तू घेवन हो सूप केलोलो आसलो. म्हणूंक जातालें आसलें काय हांवें कांयच करूंक ना म्हूण? ना, कित्याक तुजें कितें तरी घेवन हो सूप तयार केलोलो आहा. आनी पादविगारान तांकां म्हटलें, पळयात, हें हांवें तुमच्या मुखार केलां दाखोवपाक तुमकां की वय तुमी गुणांनी भरलेलीं, एकलीं तुमी जायतें बरेंपण हाडूंक शकता, पूण सांगाती तुमी केल्यार, बाराबर तुमी वावुरल्यार आनीक कितलें बरेंपण हाडूंक शकता. ही देख ह्या सुपाची जंय सगल्यांनी कितें कितें हाडलां, एके भशेन एक तुमकां देख जावं, एक तुमकां उत्तेजन जावं, एक तुमकां वाट दाखोवंक एकवटान सांगातान ह्या आमचे फिरगोशेंत आनी गांवांत वावरूंक. इश्टानो, सादो एग्जाम्पल पूण कितलो खरो तो पळया. आनी आयज न्हू म्हाका कुशालकाय भोगता सांगूंक, जायतीं आमची क्रिस्तांव भावां भयणां तुमचेच मदलीं कितलीं जाणां आसतलीं सांगातान एकवटान वावरूंक शिकल्यात. तुमकां दिसता एकवट नासलो जाल्यार ही मांडावळ सगळी जातली आसली म्हूण?
कोण सेवा धर्माचे पळयता, कोण ट्रॅफिकाचे पळयता, कोण ऑर्गनायज कोत्ता, कोण आनी कितें कोत्ता, वय फुडारी हा पूण एकवटान दुसरी वावुरतात. आनी हे हिंगाच न्हू इगोजेन घरांतूय एकवट आसल्यार बरेंपण येता, समाजान एकवट आसल्यार अदीक बरेंपण येता. तर इश्टानो, दिनवासता देवाक, कित्याक जायतीं जाणां तुमी सांगाती वावुरपाचें, एकवटान वावुरपाचें कितलें गरजेचें तें शिकल्यात आनी तो हें कोत्तात. पूण कितले फावटी घोडे हांव आनी तूं एकवट हाडचे सुवातेर पयस रावता. आसूं ती कोत्ता न्हू, हांव आनी कित्याक पडो, तो हा थिंगा, ताचे लागीं म्हजी घेस्तांवां जालेलीं, ताचे बरोबर आनी वावर करपाचो हांवें. थोडीं जाणां आमी ह्यो एकवटाच्यो बांदावळी हा न्हू, त्यो मोडूंक पासून फाटीं सरोना. गेल्या वर्सा आमी एकदम बरें केलेलें, म्हणजे ह्या वर्सा कितें जाता तांचें, आमचीच मदली इश्टानो. आयचो विशय पळयात, आमकां शिकयता ohलीं जावं नये म्हूण. ताका लागून आयच्या वाचपान या, आयचें पयलें वाचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें वाचप. पयल्या क्रिस्तांवांचो एक समुदाय, चड व्हडल्यो न्हू, 15-20 फामिलीच्यो, आनी 4 वस्तू तांकां एकठांय दवरताल्यो. कोण सांगता, एक्ट्स 2:42. आनी खंयच्यो त्यो वस्तू? पयली म्हणटा ती आपोस्तलांची शिकवण. आतां आपोस्तल जायत्या सुवातांचेर भोंवताले, केन्नाय ह्या समुदायांत पावताले. ह्या समुदायांत पावले म्हणटकच ते शिकवण दिताले, आनी जेजून हें केलें, जेजून तो हें केलें. कित्याक पवित्र पुस्तक बरोवन येवंक लागलें तेन्ना, आनी आपोस्तलांचें आयकून खरी शिकवण गांठीक बांदून ह्यो पयल्यो समुदाय एकवट सांबाळटाल्यो. मागीर मिसाची भेट सोमरमलेली वेताली खंय लोकांच्या घरांनी, कित्याक तेन्ना उरल्यो आमचे भशेन सोबीत सुंदर इगोर्जो नासल्यो, आनी सगलो सरभोंवतणचो 15-20 फामिलींतलो लोक एकठांय जातालो. पाद्री मिसाची भेट भेटयतालो, ती बरे भशेन वांटो घेताली आनी हो एकवट सांबाळटाली जेजूच्या कुडी आनी रोगता सरभोंवतणी. मागीर भावपणाचो एकचार, ताका ग्रीक भाशेन कोयनोनिया म्हणटात. कोयनोनिया म्हळ्यार कितें? धाकट्यो न्हू ते समुदायो 15-20 लोकांच्यो. मिसाचे भेटेक केन्नाय आयली, सदांच जायनासली मिसाची भेट. मिसाचे भेटेन वांटो घेतलो, जेवण घेवन येतालीं. हांव पूण गिरेस्त, हांव सुबेज हाडूंक जाय, तो गरीब, ताजे लागीं कितें घडटा तें हाडूंक जाय, हें आनी चिंतप ना. जें कितें हाडलें सांगा ती मांडटालीं, बरोबर शॅर कोत्तालीं, वांटून घेतालीं. ह्या भावपणाच्या एकसारान आहलो तांचो एकवट. केन्ना केन्नाय चुकतालो हां. बागयोन पावलू कोरींतकारांक बरोवन 11व्या आवेस्वरान मिसाचे भेटेचे घडणेची खबर कोत्ता आनी मागीर शिटकायता. कित्याक? गिरेस्त हा पळय ते आपलीं जेवणां घेवन सेपारात भोंवलेले, गरीब हा पळय तांकां कुशीक मारलेले. बागयोन पावलू 1 कोरिंथियन्स 11 म्हणटा, मिसाचे भेटेन तुमचो एकवट घडला आनी आतां जेवणा सरभोंवतणी हो एक पावटी भावपणाचो एकचार आसलो, हातून दुस्पट जाला. पूण सगळ्या समुदायांनी न्हू, चडशा समुदायांनी ही कोयनोनिया भावपणाचो एकचार एकवट हाडटाली आनी मागीर मागतालीं, एकामेका पासत मागतालीं. आतांच पादविगारान मिसाचे भेटेचे सुरवातेक मागलां कोणाचे काजाराचें वरोस आसलें, उमके भाशेची दुयेंत हा, उमके भाशेचो वावर कोत्ता, हांव घोडी तांकां वळखों, हांव घोडी तांकां वळखोना, तांचे बसत हांवें मागलां. हे भाशेन एकवट घडोवन येतालो. ह्यो पयल्या क्रिस्तांवांचो समुदाय न्हू, ती एकामेका पासत मागतालीं, गरजां पासत मागतालीं, समुदायाच्या गरजां पासत मागतालीं आनी एकवट दिसून येतालें. आनी मागीर तांचे मदें कोण गरजे वच नासलो, जावं कुडीचे वाटेन ओथम्याचे वाटेन. जें कितें गरज आसली ताचे गरजेक रोखडीच दुसरी पावताली. घोडे भावार्थान कोण नेणार आहा पावली ताच्या आदाराक, जरी तर कोणाक पांगरूंक कांय ना, दिलें ताका कितें पांगरूंक. आनी हे भशेन एकवटान दुसऱ्यांक देख जाताल्यो ह्यो पयल्यो समुदायो. आनी जायतीं जाणां तांच्या एकवटाक पळोवन तीं क्रिस्तांव मनशां जातालीं. हें आयचें पयलें वाचप. आयचें शुभ वर्तमान पळया, जेजूच्या बाराबर न्हू एका टायमार 50-60 लोक आसतालोच. 50-60 लोक जेजू चलून भोंवता, आयटिनरंट प्रिचर 50-60 लोक आसतालोच. आनी तातूंत सुमार 30 लोक सदांच ताच्या बराबर आहा, दादले, बायलो, भुरगीं. आनी आयज जेजू शुभ वर्तमानान कितें कोत्ता? 12 दादल्यांक
कुशीन हाडटा. हो व्हडलो जोमो शिसाचो ह्या 12 जाणांक तो आपोस्ल करूंक सोदता. तांकां धाडटलो तो मागीर बरी खबर परगटूंक, पिडेमोदांक बरी करूंक, देवचार काडूंक आपल्या नांवान. पूण जेन्ना तो तांकां विचून काडटा, एका मोनाचे आहले काय, एक भाशेन चिंताले काय, क्वेश्चन विचारूंकूच ना. बागेवन पेद्रून दिली जाप, बागेवन आंद्रे, अरे म्हजो भाव हा, ताच्या सावडेन बॅकग्रावंडान ताचे बावडेक कांय खबरूच ना. बागेवन जाकोब आनी बागेवन जुआंव हा, एकलो रेल्वेज मिनिस्टर, दुसरो फायनान्स मिनिस्टर जावंक सोदतालो दाव्याक आनी उजव्याक बसोंक. थिंगा हा बागेवन तोमास, ओहें तें तोहें तें, ताका बावड्याक दुबाव येताले, राजांव करूंक जाय आहले. मागीर थिंगा हा बागेवन बार्तोलोमेव, आदल्या कराराचो मनीस. कितें बरयलां आदल्या करारान? ओहें बरयलेलें हा आदल्या करारान. मागीर थिंगा हा उर्बेमोन सिमांव, क्रांतिकारी सिमांव, जो झूज करपी मनीस आहलो, गरम रोगताचो, राग गोडे येतालो. मागीर हा जुदस इस्कारियोत, ताका फकत कारबार सांबाळपाचें पडलेलें. आनी मागीर थिंगा हा माथ्यो, घोडेन ह्या 2 वसूलदार माथेवान तांकां नागोयलेले आसतले आदी. एक एकलो एक भाशेचो, वेगवेगळ्या गुणाचो, पूण कोण एकठांय दवरतालो तेंकां? कित्याक तांकां आमी 12 आपोस्ल म्हणटा? कित्याक जेजू सरभोंवतणी तांचो एकवट आहलो इश्टानो. आनी ह्या 12 आपोस्लांक जेजू कोत्तलो बुनियाद आपल्या कातोल पवित्र सभेची. ओय जुदास इस्कारियोताचे सुवातेर बागेवन मातायेस येतलो मागीर, पूण ते जातेले जेजूक सरभोंवतणी एकवट सांबाळलेले देखून इगोज मातेचे कातोल पवित्र सभेचे बुनियादीचे फातर खांबे. तर इश्टानो पळयात, रुजाय सायबीणूय एकवटाचो नमुनो आमकां कहो काय. 3ऱ्या मिस्तेरान ह्या ऑर्काच्या सेनेकाल मुटलेले सुवातेर आहा आपोस्ल आनी आंकवार बाय. सेनेकाल म्हटल्यार कितें? आमचे आदले कोडे आहले जंय आमी नाल लुडयताले, जोनेल बासून ना, ओहली सुवात. आनी हिंगा कित्याक आहा ते? कित्याक बिल्या आपोस्ल जेजूक मारलो हुर्सार आमकांय मारतले. डिसअपॉयंट जाल्यात, निराशी जाल्यात, कित्याक ते समजताले जेजू संवसारी राजा जातलो, पूण जेजूक मारलो हुर्सार. ते आतां चिंता आदल्या कामांक पोत्तून वचपाचें आमी. तर दुस्पोट येवपाची जायती कारणां आहा. आनी माय मारिया तांच्या हातीक दवरता. रुजाय सायबीण तांकां बोरवासो दिता आनी म्हणटा, जेजून सांगलां म्हूण जेरुजाल्याक रावात म्हूण, पवित्र आत्मो येतलो म्हूण जेरूल येतलो. एकवटान तांकां सांबाळटा इश्टानो. ताका लागून माय मारयेची लादीन आमी म्हणटा आसतना आमी म्हणटा तिका एकवटाच्या आर्का. तर पळयात, हांवें तुमकां एक खबर सांगली, हांवें पवित्र पुस्तक तुमकां समजायलें, माय मारयेच्या जिवितान गेलो. आतां आमच्या जिवितान हो विशय कशें आमी जियेतले पळयात. टायम मेवता ना जाल्यार न्हू आयज वाचात 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12. बागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेली चीट 12वो आवेसवर. आपले गवळीक चिटीन आमचो कार्दियाल साहेब ह्याच आवेसपराक चितायता एकवटा बद्दल खबर कोत्ता तेन्ना, सहभागिलीपणान खबर कोत्ता तेन्ना. कितें म्हटलेलें का? म्हटलेलें हा, जेजू मस्तक आनी आमी ताचे गुदाड कुडीचे सांदे. कोण हात, कोण पांय, कोण दोळो, कोण कान, कोण नाक, सगळे जावन हा आमी सांदे. आनी जेजू जावन हा मस्तक. जेजू सरभोंवतणी आमचो एकवट हा इश्टानो. जेजू कुशीन धरून, ताच्यो शिकोवण्यो कुशीन धरून फिरगोजेन आमी वावरूंक जायना. जोम्यांनी क्रिस्तांव जोम्यांनी आमी वावरूंक जायना. आमचे फामिलीन आमी वावरूंक जायना. जेजूक लागून आमचो एकवट हा. एग्जाम्पल दिता. समजुया तुज्या बोटाक मातेर जाल्या, गँग्रीन जाल्या, दोतोर सांगता कातूचचें पडटलें म्हूण. तूं 2-3 दोतोरागेर वयताय, सगळे तुका तेच सांगता, नाल्यार कुडीक इकार येतलो म्हूण. तूं बोट कातूत. पांयांक मातेर जाल्या आनी दोतोर म्हणटा तो कावो जाला, तो आख्ख्या कुडीक येतले इकार, हार्ट एटॅक येवंक सोदता. 4-5 दोतोरागेर वयताय, पांव कातूत्ताय. आतां समजुया तुजे तोकलेक मातेर जाल्या, खंयचो दोतोर तुका सांगतलो तोकली कातोर म्हणून? हेच भाशेन हांव आनी तूं कोत्ता इश्टानो एक पावटी आमच्या क्रिस्तांवपणान. जेजूक कुशीन धरून, जेजूच्यो शिकोवण्यो कुशीन धरून आमी एकवट बांदूंक सोदता.
कितलो वगत उत्तलो एकवट, कितलो तेंप थोकतलो एकवट. दुसरे सुवातेर तूं कान, तूं हात, तूं पांय, तूं दोळो कोणेंच म्हणोंक जायना म्हाका ताची गरज ना म्हूण. दोळ्यान तर किस्कूट पडले, आमकां बोटांची गरज पडटा ते किस्कूट काडूंक इश्टानो, तर दर एका सांद्याक दुसऱ्या सांद्याची गरज आहा. तेच भाशेन जेजू क्रिस्ताच्या दर एका पाटलावदाराक दुसऱ्या पाटलावदाराची गरज आहा. जेन्ना तूं पळयताय कोणूय गरजेन आहा आनी ताचे गरजेक पावताय, कुडीचे गरजेक पावताय, ओतम्याचे गरजेक पावताय, आपशीच एकवट घडोवन येता. आतां जरी तर पादविकारान उलो मारलो गरिबांक जेवण हाडात, तुमी धांवोन येतेली घेवन इश्टानो एकदम बरें तुमचे बसत देवाक दिन वाचता. पूण ओतम्याच्योय गरजो आहा. कोण नेणार आहा, कोण बोगसणे सोदता, कोण भटक लावाट, कोणाक मार्गदर्शन जाय, ह्याय गरजांक पावया आनी एकवट बांदून हाडुया. पळयात एक जमातीन समजुया, या एका क्रिस्तांव जमातीन या. जरी तर दर एका मनशाक वालोर ना न्हू, एकवट वयल्या वय खरो जावचो ना. आतां एके जमातीन बावडो कोण भुरगो तरणाटो पयलेच फावटी येयला आनी जेन्ना उलोवप चलता तोय आपलें ओपिनियन सांगता, आपल्याक कितें दिसता. अरे तूं बस रे, तूं केन्नाचो, तुजें आयकोपाचें आमी अहें करून येयला. अहें म्हणल्यार तो आनी घेतलो जमातीक केन्ना. अरे तो सांगता तें कोण नाकात, पूण एटलिस्ट वालोर करात मनशाचो, वालोर करात जो उलयता पळय ताचो आनी ताच्या सांगण्याचो. मागीर आमी समुदायाक कितें बरें पडटा तें करुया, पूण असले इन्सुल्ट नाका. ohल्यो वस्तू म्हणून दुसऱ्यांक कितें म्हणटा तें कुशीन दवरपाचें नाका इश्टानो. हे भाशेन एकवट बांदून येयना. आनी मागीर पळयात भासाभास एकदम गरजेची. एकवट एकलो सांगता आनी दुसरें आयकता, असली हुकूमशायेन येयना. एकवट येता जेन्ना खरी भासाभास जाता आनी भासाभास जाल्या उपरांत सगल्यांकीन कितें बरें तें भायर सरता. पूण मॅच्युरिटी एका खऱ्या क्रिस्तांवाची, हांव त्या निचेवा पासत आहलो ओ नाहलो, वेदर आय वॉज फॉर द डिसिजन ऑर आय वॉज नॉट फॉर द डिसिजन, परवाना निच्यो घेतलो हांवें ताचे पासत वावरूंक जाय. एका गांवांत खंय न्हू संदेशकारां आतांच्या काळार तांणी जमात जाली तांची म्हणोंक लागली, भुरग्यांक आतां बुका वयले शिकयल्यार तांकां एटेन्शन ना, आतां आमी पावर पॉयंट करुया, एनिमेशन करुया, व्हिडियोज घालुया आनी हे भाशेन तांकां शिकोवया. निर्णय आतां भासाभास चलता. थोडी सिनियर कॅटिकिस्टां म्हणोंक लागली, आतां आमी आतां जाणटी जाल्यार आतां आमी तें शिकपाचें आनी मागीर शिकोवपाचें. तर हे भाशेन भासाभास चालू उरली. पूण मागीर शेवटाक निर्णय घेतलो की आतां सगळीं भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर मास मिडिया कम्युनिकेशन, संपर्क साधना, एनिमेशन, पावर पॉयंट, व्हिडियोज घालून शिकयतली म्हूण. पयलोच दीस दोतोनीचो करंटूच गेलो. ही बावडी कोण आहा पळय ती म्हणटाली नाका तें नाका म्हणटाली ती. आमी जाणाच आहलें तो हें जावचें ना म्हूण तें पळय देवाक बसून नाका ना. मॅच्युरिटी म्हणटा ती हांव ताचे पासत आहलो नाहलो, आतां निच्यो घेतलो, आतां डिसिजन घेतलें, हांवें ताचे पासत वावरूंक जाय. आनी हें तूं आनी हांव करूंक शिकले न्हू, आमी जातल्यो देखी, आमी जातले एक नमुने क्रिस्तांव एकवटाचे. सूप कोणें केलो काय? पादविकारान विचार केलो, सूप कोणें केलो? आतां पळयात, हिंगा जायतीं तुमचीं भावां भयणां आपले गूण एकठांय कोत्ता, वेळ एकठांय कोत्ता, बेसामां एकठांय कोत्ता आनी बरी भशेन इगोर्जेन जावं, गांवांत जावं, फामिलींनी आपल्या जावं काम कोत्ता. आतां हीं थोडीं जाणां इतलें कोत्ता जाल्यार जीं कोण दुर्गार बसोन आहा तीं कोत्ता न्हू. असो करूं तेंकां आमी हा ओही म्हणटेली बसून आपले गूण घेवन येयलेले जाल्यार. जी कोण म्हणटात आवय थिंगा तो मनीस आहा जाणें म्हाका अपमान केलोलो तो आससर हांव येवचो ना, तीं आपले गूण घेवन येयलेलीं जाल्यार आनी कितलें बरेंपण आमच्या समाजान, आमचे इगोर्जेन येतलें आहलें काय? इतलीं जाणां ओ एक एकलो इतलें करूंक शकता जाल्यार बाराबोर सांगातान एकवटान आनीक कितलें करूंक पावतले आहले काय आमी?
पळय एकवटाची खबर कोत्ता तेन्ना न्हू इश्टानो क्रितीक आसोंकूच जाय. कन्स्ट्रक्टीव क्रिटिसिजम हातूंतल्यान एकवट बांदून येता. पूण क्रितीकूच काय, फकत क्रितीकूच आहल्यार एकवट बांदून येतलो समजुया. जोमात खाता कित्याची फेस्त जालें, एकठांय केलें, जोमात चलता. आनी जोमातीक पयले प्रश्न विचारलो पादविकारान, हिंगा न्हू खंयचे इगोजेन दर तूं फेस्ताक, कोहें गेलें आमचें फेस्त? पयलोच जाण कोण उबो रावता, 2 नोयेनांक तो बाल्ब पेटोवन आहलो फादर. अरे कांय बरें जावंक ना ह्या 9 दिसांनी 10 दिसांनी. एप्रिसिएशन करूंक शिकोवया इश्टानो, तोखणाय करूंक शिकोवया. कोणें बरे भाशेन कितें केलें ताका वाखाणुया आनी हे भाशेन एकवट बांदून येतलो. आनी तिगाच न्हू ह्याच संदर्भान न्हू आमी ओको ह्या मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान, आमी ओको ह्या मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान. हांवें सपोज तुमकां विचारलें बागयोन पेद्रू कोण? नेगार गेलो जेजू, फूल मार्क्स. बागयोन तोमास कोण? जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण दुबावलो, फूल मार्क्स. अरे कांय बरें करूंक ना तांणी. मरे पयलो पाप साहेब बागयोन पेद्रू, बागयोन तोमासान बायबलांतली सगल्यांकीन बरी वड म्हटली म्हज्या सोमिया आनी म्हज्या देवा, जॉन 20:28. आमी ओकोता मनशांक तांणी केलेल्या रोंगान एकवट खरो घडोवन येतलो जाल्यार आमी ओकोंक जाय मनशांक तांणी केलेल्या बरेपणान इश्टानो. 1948 वर्सा कोणाच्या घरा कोणें चोरी केलेली, आयज बसून बावडी तेंगे चोरांगेर म्हणटा आमी. आमी ओकोता मनशांक तांणी केलेल्या रोंगान आनी मागीर एकवट घडून येतलो हें आमचें सपन अहें घडोवंक शकता काय? जेजू सरभोंवतणी हा आमचो एकवट. माय मारिया हेंच करूंक आमकां आपयता. ताका लागून हो आयचो विशय एकदम गरजेचो. रोजाय सायबिणीचे देखीन एकवटान वावरूंक शिकुया. आनी सोमी जेजू क्रिस्त जाका बोट दाखयता आमची माय मारिया, तो आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सायबा आमच्या फामिलींनी, आमचे फिरगोजीन, आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवांत होच खरो एकवट हाडूंक, क्रिस्ती तत्वांचेर बांदलोलो एकवट हाडूंक तूं आमकां शिकय आनी आदार दी.